जेजू लोकां कडेन उलयता थंयच आसतना अवचीत ताची आवय आनी ताची भाव भयणी पावून सोरलीं आनी भायर उबी रावन ताजे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयणी कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणी. कारण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता तितली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय.